नमस्कार. एस.टी. रिजर्वेशन हो एक गोंयान एक घुसपटीचो विशय जाला. फाटली 20 वर्सां हो विशय ह्या संघटनेचे तरुण लढटात. ते म्हणटात आमकां रिजर्वेशन जाय आनी सरकार तांकां वेगवेगळी उत्तर दिता. जवळ जवळ 10 वर्सां पयलीं ह्या संदर्भात एक प्रचंड हिंसक अशें आंदोलन जालें. तातूंतल्यानय प्रश्न सुटना. आनी आतां जेन्ना मिशन पॉलिटिकल ही कांय तरणाटे एकठांय येवन जेन्ना हे झूज करपाक लागले, तांणी लोकसभा वेंचणुकेचेर बहिष्कार घालपाची घोशणा केली. त्या वेळार केंद्र सरकारान एकठांय येवन ह्या संदर्भातलें एक बील मांडलां. आतां हें बील मांडलां आसलें तरी पॉलिटिकल रिजर्वेशन तांकां जाय तशें मेळटलें, जाय तेन्ना मेळटलें ह्या संदर्भात हे जे पळय पॉलिटिकल मिशन आसात ते समाधानी नात. त्याच विशयाचेर आज सडेतोड नायक कार्यावळी आमी चर्चा करतात. आमचे कडेन 3 मानेस्त आसात. हांव वळख करून दिता. आमचे मदीं आसात धाकूबाब मडकयकार, जे BJPचे एस.टी. मोर्चाचे वायस प्रेसिडेंट प्लस ZP मेंबर. हांव कार्यावळीन येवकार दिता. आमचे मदीं आहा गोविंद बाब शिरोडकार, जे इतलीं वर्सां एक कल्चरल रिप्रेझेंटेटिव्ह गोंयच्यान इतले वर्सां ह्या प्रश्नाचेर शास्त्रीय पद्दतीन विचार मांडून लढटात. ते नंतर एक रवींद्र वेळीप, हे तर तरणाटे एस.टी. कम्युनिटींतले एक खडेगांठ लिडर. हे दोगूय जाण मिशन पॉलिटिकल घेवन फाटल्या आतां कांय वर्सां ह्या संदर्भात सतत जनजागृती करीतात. हांव सगळ्यान पयलीं गोविंद बाब तुजे कडेन येता. तुमकां प्रायम मिनिस्टर मेळटात, अमित शाह मेळटात, तांणी त्या संदर्भातलो एक ठराव घेतला. इतलेंच न्हय तर ह्या संदर्भातलें बील मांडपाचें ताणें तुमकां एश्योर केलां. तरी आसतना तुमकां आंदोलन करपाची, लोकसभा इलेक्शनाचेर बहिष्कार करपाची, सरकारा संदर्भात असमाधान व्यक्त करपाची गरज कित्याक लागली? कशें आसा, म्हाज्या समस्त एस.टी. बांधवांनी एक गोश्ट लक्षांत घेवपाक जाय की 2003 जो आमकां गावडा, कुणबी आनी वेळीप ह्या आमच्या जमातींक एस.टीचो स्टेटस मेळ्ळो. आनी तो स्टेटस मेळ्ळ्या नंतर आमकां आमचे कांय घटनात्मक जे हक्क जे आसा, जे आमच्या पवित्र अशा घटनेन आमकां दिल्ले आसा, ते जर तर आमकां बहाल जर जायना, भाई आमकां हे जे एडमिनिस्ट्रेशन चलोवपी ही सरकारां जी आसा, जेंचें दायित्व आसा, हे सगळे आमचे हक्क जे आसा ते तुमचो हक्क तो आतां बील मांडटा न्ही ना. ते बील जे मांडलां, आतां पळय आमी कितें म्हटलेलें की आमकां तुमी 2024च्या लोकसभेच्या इलेक्शनाच्या आदीं तुमी एक काम करा की आमच्या खातीर जशें तुमी इतर राज्यांनी कितें डिलिमिटेशन बसोवन तेंचो हक्क जो आसा पॉलिटिकल रिजर्वेशनाचो तांकां जसो दिलो, जे आमचे बरोबर एस.टी. म्हणून डिक्लेअर जाल्ले, तसो तुमी आमकांय दिवचो. बरें रवींद्र बाब, म्हाका तूं सांग एग्जॅक्ट कितें हें बील मांडलें जाल्यार कितें जाता आनी ऑर्डिनन्स काडल्यार कितें जाता? आतां आमी जेन्ना दिल्ली गेल्ले, माननीय आमचे होम मिनिस्टर तांचे कडेन मिटींग जाली, CMा कडेन मिटींग जाली. आमकां शेवट पर्यंत आशा आसलेली की डिलिमिटेशन कमिशन बसतलें म्हणून, पूण आयज ते सांगता की बील हाडलें. पूण हांव विचारपाक सोदतां की बील हाडलें जाल्यार बील आसा खंय? फाटले 10 दीस जाले हांव तें बील सोदपाचो प्रयत्न करता. बील आसा खंय? कित्याक जो कितें पब्लीश केला पळय तो फक्त एक प्रेस नोट. आतां ते बिलाची जर कितें म्हाका एक सांगात, अमित शाह मेळपाक तुमी सगळे डेलिगेशन घेवन दिल्ली गेले. बरोबर. हे डेलिगेशन अमित शाह मेळचे पयलीं तुमी मुख्यमंत्र्या बरोबर एक विस्तारान चर्चा केली. सारकें. तुमकां जें कितें जाय तें तुमी ताका लेखी कित्याक दिलें ना? हें आमकां जाय. अमित शाह मुखार तुमी हें कित्याक मांडलें ना? बील एका अर्थान तुमी बील म्हणटात, ऑर्डिनन्स म्हणटात, तो म्हणटा डिलिमिटेशन म्हणटा. एक लक्षांत धर, अमित शाह कशें कळटलें गोंयची परिस्थिती? तुमी अमित शाह मेळटना स्पेसिफीक तुमची मागणी ताचे मुखार कितें दवरली ना? मागणी पळय कशें आहा की जेन्ना आमी दिल्ली गेले तेन्ना तेजे पयलीं गोवा सदनाक आमची एक मिटींग जाली. आनी गोवा सदनाक जेन्ना मिटींग जाली तेन्ना आमी आसले सगळे आमच्या मिशनाचे 3 वांगडी
हांव आसलो, गोविंद शिरोडकर बाब आसले, मागीर आमचो प्रेसिडेंट एडवोकेट जॉन, आमचे चारूय आमदार, स्पिकर आसलो तवडकर, मागीर गोविंद गावडे, तेजे बरोबर प्रकाश वेळीप, सदानंद तानावडे आनी खूब जाण, खुबशे म्हणजे आमचे बीजेपी एसटी मोर्चाचे सगळे आसले, पावर पॅक मिटींग. आनी त्या मिटिंगेक आमी जेन्ना पयली चर्चा जाली पळय तेन्ना चर्चे वेळी आमी इतली सुद्दां डिस्कशन केलां. आयज हो बीजेपी एसटी मोर्चाचो प्रभाकर वेळीप सांगता की आमी तोंड धापून ते प्रभाकर गांवकर सांगता की आमी तोंड धापून ओगी रावले त्या दिसा. हें सत्य न्ही. त्या दिसा अक्षरशः म्हाज्या आनी सीएमाचे मदीं थंय डिस्कशन जाल्लें आहा आनी इनफॅक्ट थंय डिबेट टायप जाली की आमी चर्चा करताले की 2001चो सेन्सस कित्याक घेवपा जाय आनी 11चो सेन्सस आमी कित्याक घेवपा मेळना. 84th कॉन्स्टिट्युशनल एमेंडमेंटान कितें सांगलेलें आसा, गोवा रिऑर्गनायझेशन एक्टा प्रमाणे कितें प्रोविजन करपाक शकता. मागीर तेजे उपरांत जे ऑर्डिनन्स पयलीं काडलेले पळय तेजेर चर्चा जाली, जे UPA गव्हर्मेंटान काडलेले पळय तेजेर जाली. मागीर जे सेन्सस कमिशनरान जे ऑलरेडी पब्लीश केल्ले आहा फिगर्स एज पर द 2013 नोटिफिकेशन तेजेर चर्चा जाली. आनी हे सगळें जालां आसतना हे सगळें हय त्या दिसा हे डिस्कशन जालें, हे डिस्कशन जालें आनी त्या दिसा तू म्हणटा आपण मुख्यमंत्र्या कडेन सामकें सगळें ठामपणे डिबेट केली. त्या वेळार तुजी मागणी ही जी पळय तुमची मागणी आहा बील न्ही, आमकां जाय डिलिमिटेशन. तुम्ही तेजो सीएमाचो 4 दिसा पयलींचो स्टेटमेंट काडून पळया न्ही. तेणे हेड ऑनाक कार्यक्रमाक दिले. हेड ऑन जेन्ना एक प्रोग्राम जाल्लो प्रुडंट मिडियाचेर तो स्वता गेल्लो, 3 मिनटाचो तेजो व्हिडिओ आसा. हे 3 मिनटाच्या व्हिडिओ भितर त्यांनी 4 वेळा सांगला की प्रोसेस सुरू करता, डिलिमिटेशन कमिशन बसयता. मागीर सीएमाच्या चेंबराक जी जेन्ना आफ्टर मोर्चा मिटींग जाल्ली पळय तेन्ना सुद्दां आमी डिस्कशन केला की एक्सक्लुझिव्ह पावर इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडियाक दिवपाचे आनी 1 मेंबर डिलिमिटेशन कमिशन बसोवन ते जाग्यार दाखोवप. तू एसटी मोर्चाचो व्हायस प्रेसिडेंट, तू ह्या सगळ्या लोकांच्यो पॉलिटिकल मागण्यो कितें ते खबर आसा, त्याय समाजाचो तू एक भाग. हें कितें तुमी करतात? तांचे कडेन उलयता आसतना एक आनीक अमित शाह कडेन उलयता आसतना तिसरेंच घडटा. जर ऑर्डिनन्स काडपाचो जर विशय जर आशिल्लो जाल्यार ऑर्डिनन्स काडपा संदर्भात सरकारान फुडलें पावल कित्याक उबारलें ना? म्हाजे म्हायती प्रमाणे हय, भारतीय जनता पक्षान किंवा गोंयच्या मुख्यमंत्र्यान जे आश्वासन दिल्ले पयले त्या आश्वासनाची पुर्ती करता आसतना आमकां तेन्ना उतरी दिल्ले की आमकां अमित शाह बरोबर अपॉयंटमेंट घेतले आनी अपॉयंटमेंट मेळटा म्हणून आमकां दिल्लीक गेले. आमी दिल्लीक गेले उपरांत ह्याच सगळ्या आमच्या मिशना बरोबर गाकवेत उठा अशा सगळ्या बरोबर एक मिटींग जाली आनी ते मिटिंगेक सगळ्यांक घेवन जनरल डिस्कशन जालें आनी थंयच्यान एक मत ठरलें बाबा हे भाशेन केल्यार अशें जातलें तशें जातलें. सगळें डिस्कशन जावन तो विशय मुख्यमंत्र्यान समजून घेतलो आनी हे पद्दतीन आपूण अमित शाह कडेन मांडटलो. कितें समजून घेतलो ताणें? ऑर्डिनन्स काडपाचें काय बील हाडपाचें? बिलाची दाखव. बिलाचे आमी कांयच उलोवना त्या दिसा, चर्चा जावना बिलाची. ओके, आतां हांव मिटींग येतलो आनी सगळ्यांक आमकां मान्य जालें की बाबा तो जे ते उलयतलो जे ते मांडटलो ते पद्दतीन ओके आसा आनी ते तेंच्यांनी ते अमित शाह बरोबर मानलेंय बी. अमित शाह ऑर्डिनन्स काडपाची जबाबदारी किंवा ऑर्डिनन्स काडपाची मागणी तुम्ही पॉलिटिकल मिशनाचो गोविंद आनी रवींद्र हे दोगूच जाण, कारण तांचे मंत्री कितें म्हणटाले ना पयसी कशें आहा की फायनली ज्या दिसा अमित शाह कडेन होम मिनिस्टरा कडेन मिटिंगेक वचपाचें ठरलें तेन्ना एक म्हणपाक लागलो आमी डिस्कस केलें आनी एक मतान जालें की डेलिगेशन लीड कोण करता? सीएम करता. म्हणटकीर सीएम फक्त उलयतलो होम मिनिस्टरा कडेन. सो त्या टायमाचेर कशें आसा की आमकां इमिजिएट जर सुटावो प्रस्नाचो जाय जाल्यार ताका ऑर्डिनन्स हो एकच ऑप्शन. कित्याक जर लोकसभे पयलीं जातली जाल्यार आतां तेंच्यांनी बील काडलां म्हणटा ते आमी बील तर अजून पर्यंत पळोवं ना, आमी फक्त प्रेस नोट पळयला. बील काडलें आतां तेच जर बिलाच्या जाग्यार जर ऑर्डिनन्स काडलेलें इमिजिएटली प्रेसिडेंटाचो आयसेंट घेवन ते काम स्टार्ट जाता. आतां बील जें काडलां पळय तें लोकसभेन घालपाक जाय, राज्यसभेन पास करपाक जाय. मिटिंगेन एक उलयतात, भायर येवन एक उलयतात, असो तरेचो लोकांचो समज जाला न्ही. हांव तेंच म्हणटा, म्हणून हांव म्हणटा दाखोवप तुजे कडेन की ऑर्डिनन्स काय बील तुजें कितें म्हणणें? ऑर्डिनन्स काडल्या उपरांत ताका कोणी चॅलेंज करची न्हू म्हणून ते बील राज्यसभेन पास जावप, पार्लिमेंटाक पास जावप म्हणजे कायदेचेर हक्क हो पास जाल्लो बरोबर आहा. एक पळय 2024च्या विधानसभा आमच्या लोकसभा इलेक्शनाक उतर दिल्लें. तो कोड लागचे पयलीं हें जातलें म्हूण सीएमान तशें सांगिल्लें. आनी जर 2027च्या विधानसभा इलेक्शनान जर हे बील येवन तुमकां 5 किंवा 7 जागे जर मेळपा जाय
जाल्यार जाता तितलें बेगीन जावचें पडलें नाल्यार पळय तो प्रोसेस कितें आहा फाल्यां दोनूय सभाघरांत तें मान्य करचें पडटलें ताजे नंतर वेगळे वेगळे ते समिती मुखार तें वता ताका कितलीं वर्सां लागूंक शकतात आमकां अमित शहान उतर दिल्या त्या प्रमाणे अमित शहान आमकां पयलेंच म्हटलें की फाल्यां सुद्दां जर केन्नाय जर बाय इलेक्शन जालें जाल्यार 4 मतदारसंघ रिझर्व जातले म्हणजे जातले ताजे आनी पयलीं सुद्दां 27 पयलीं सुद्दां बाय हे इलेक्शन म्हणलें जालें तेणी, जातलें. हें उतर म्हटलां म्हणलां. आनी अमित अमित शहान शहान म्हणलां. जें उतर दिलां तें सारकें उतर दिलां आनी तें म्हाका दिसता सगळ्याक अमित शाह की जबानी जमारी अरे पण मोदीची गॅरंटी म्हणटा पण- तशी अमित अमित शहाची शहाची guarantee. जबानी पण प्रोसेस लांबयली कित्याक प्रोसेस कित्याक लागून लांबयलो तूं म्हणटा ऑर्डिनन्सा मिस्टेक जातली चॅलेंज जातलें जाल्यार युपीए गव्हर्मेंटाचे 2013 ऑर्डिनन्स काडले पळय त्या बेजाचेर युपीएक तुका हेचे दुदी आनी पयलीं- ओबरा ह्यो 2 कॉन्स्टिट्युन्सी रिझर्व जाली न्हय पयलीं काँग्रेस गव्हर्मेंट हायकोर्टान आसतना- चॅलेंज केल्लें अलाहाबाद हायकोर्टान तें सुद्दां अपेल्ड केलें हायकोर्टान कळ्ळें न्ही तो सीएम जरी आयज सांगता फॉल्टी ऑर्डिनन्स किंवा ते केन्ना टेबल जावना इन द हावजान जाल्यार सुद्दां त्या बेजाचेर जो प्रोसेस चाललो पळय तो अलाहाबाद हायकोर्टान चॅलेंज केल्लो आनी हायकोर्टान अपेल्ड केलो आयज 2 कॉन्स्टिट्युन्सी रिझर्व जाली थंय सो वी आर हॅविंग एग्जाम्पल्स इन प्लेस म्हजें म्हणणें कशें आसा जाणा म्हजें म्हणणें अशें आसा जे कोण हांगासर जे कोण आर्ग्युमेंट हांगासर करता ह्या हेचेर एक म्हणजे कितें आसा ह्या ST समाजाची जी बेज जी आसा बेज हाचें रिजर्वेशन आनी ही जी सगळी टोटल जी पॉलिसी जी आसा काय न्हू हेचेर अभ्यास असलेले हांगा कोण मेळना कारण तुमी हा मरे तूं आनी नाही अभ्यास असलेलं कारण म्हणजे त्यांच्या मध्ये म्हणता हांव. तांचे मदीं आनी तुमचे मदीं कितें फरक नाही, आहा? त्यांच्या मध्ये तुम्ही म्हणजे एक- नाही तुमच्या गव्हर्नमेंटाच्या मध्ये अरे अरे नाही दोन नाही, म्हाका तुमचे सांग. एक नाही, सांग म्हाका नाही, गोंय- बाई, एक म्हाका सांग एक सांग गोंयचो government- गोंय विधानसभेचो अध्यक्ष रमेश तवडकर येदो शिकिल्लो एक पावरफुल मनीस आसा म्हणजे सरकारान तेका कळूंक जाय न्ही नंबर 2 आर्ट अँड कल्चर मिनिस्टर गोविंद गावडे अँड व्हॉट इज द वेटेज ऑफ दॅट बिल वी स्टार्ट फ्रॉम बॉटम नाही बॉटमा पासून सुरुवात जाता कळ्ळें न्ही तुम्ही आयज आमकां बॉटमा पासून व्हरून सोडटा अरे जर तर युपीक जर जाता आसत कळ्ळें न्ही जाल्यार तुमकां गोंयांक त्याच तरेचे तुम्ही जालां कशें सांग पळया युपीएच्या गव्हर्मेंटान जें कितें ऑर्डिनन्स काडलें ह्या ST लोकां खातीर न्याय दिवपा खातीर जे 2003 आमचे बरोबर बरं ST म्हाका एक सांग पळय, म्हाका गोविंद बाब दाखोवप म्हाका एक दिसता ते तुम्ही accept करिना? ना म्हाका एक दिसपा लागलो कितें तेजेर टिका करता तुम्ही? BJP वर्सीस रेस्ट ऑफ ST कम्युनिटी अशें जालां काय दिसता तुमकां तुमी जे सत्तेक पळय दसल्यात लोक पळय सत्तेक पळय लागीं आसात आमी- आनी सत्तेक पळय आशिल्ले सत्तेक म्हणजे पेक्षा हय भारतीय जनता पक्षाच्या कारकिर्दीन हय. 2003 मनोहर पर्रीकराच्या कारकिर्दीन जेन्ना स्टेटस मेळ्ळो तेन्नाच्यान आज भारतीय जनता पक्षान STक लागून केल्ल्यो खुबश्यो गजाली आमचे कडेन आसा खुबश्यो गजाली आसा आमी संपर्कान आसा आमी ह्या पक्षान आसा म्हणून ह्या पक्षाचेर आमकां चड विश्वास आसा आनी आज हांव तुमकां सांगूंक सोदता आमकां जर ST स्टेटस आनी सगळें मेळपाक जाय आनी सगळें करपाक जाय आनी मेळटली अशी आशा आसा जाल्यार ह्याच सत्ताधारी पक्षा कडेन धरपाक जाय ह्या सत्ताधारी पक्षान आपले प्रूव करून दिल्लें चल आसा जालें प्रूव प्रश्न करून दिल्लें सुटलो. आसा प्रूव करून दिल्लें आसा हांव सांगता. आदिवासी समाजाच्या एका महिलेक राष्ट्रपती पद दिलें हय सारकें आयज रिझर्वेशन नासतना भारतीय जनता पक्षान 2022च्या इलेक्शनात 4 तिकेटी दिल्यो सारकें. 4रांतले 3 निवडून येयले सारकें खरें एक तुमी- support केले हांव ते तुमकां बाबा आमचे बरोबर आसा. रवींद्र वेळीप इतकेंच आनी नाही, गोविंद बाई, शिरोडकर राजूभाई सांगता Let me राजूभाई interrupt. सांगता आज Interrupt. आज तुमी जर अशें म्हणटा जाल्यार आमी मागप कोणा कडेन सारकें खरें जो तुम्ही- दिवंक अरे, हांव शकता तांकां त्याच समजायता सरकारान मागप. दाखोवप हांव तांकां समजायता भारतीय जनता पक्षाचेर विश्वास दवरात तुमकां रिजर्वेशन मेळटलें लेट मी स्पीक हांव हय, जिल्हा please. पंचायत सदस्य म्हणून Please. उलयतां राजूभाई Please. हांव हय. जिल्हा पंचायत सदस्य म्हणून उलयतां हांव 3 वेळा जिल्हा पंचायत सदस्य आसा आनी उत्तर गोंयच्यान 2 BJP तिकेटी दिल्ल्यो 2चे 2 ZP आसा सावथ गोवान 7 दिल्ल्यो 7चे 7 ZP आसा 9 ZP बरें तुम्ही हे सगळे भारतीय जनता पक्षान आसा ST कम्युनिटीक ते म्हणटा ते प्रमाण भरपूर पावर दिल्लो आसा तुमकां जेन्ना आज- तुमची वेळ येतलो तेन्ना तुमकां मेळटलें तुमी कित्याक इतले ताकतीक करतात लेट मी इंटरप्ट हय माझो एक दावो आसा हय की आज प्रत्येक वेळा हे आमकां ठोमणे मारता हय की तुमकां जे ST स्टेटस तो दिलो न्ही हय तो आमी दिलो हय कोणी दिलो BJPन दिलो हय म्हाका एक सांगा आयज हांगासर BJPचे जे कोण म्हालगडे आसा तांकां कितके जाणांक खबर आसा हम्म, की 2003च्या पयलीं हम्म.
1971 पर्यंत त्याच्या मदीं 30 वर्सांचो जो ब्रेक गेलो पळय काय न्ही, एसटी स्टेटस कोणाक कित्याक मेळना इंडियेन, हे खबर आसा तुमकां? ऐकून घे माझ्या चड इतिहास काडनाका रे. चळवळ झाली केन्ना सुरवात हे कोणाक कळपाक जाय? आमचो जो आदिवासी समाज जो आसा पळय काय न्हू तांकां कळपाक जाय. कारण खंयच्या ना खंयच्या स्टेटीचो तशें न्ही रे, तूं आरोप तूं सरळ कित्याक नाही, करना? आरोप असो आसा म्हजो हय. ते त्या टायमार एनडीएचें गव्हर्मेंट आसलें. म्हणजे कितें, कावळो बसपाक आनी फांदी तुटपाक ही जी आमची म्हण पळय आसा पळय, तीच म्हण लागू जाता. हो मरे घोवणान खंय तरी वता. तुजे नाही, कडल्यान वता म्हाका ना. तो म्हणटा स्पेसिफीक ताणें एक गजाल अशी म्हणल्या की तुमकां बीजेपीन जें कितें मेळपा ताचे परस चड दिलां. कितें दिला? दोन- आमचो एसटी फंड आमच्या खातीर हे करता, ते तो सांगतो. यूज करता. रवीन सांग. एक हय. मिनिट. आतां दाखोवपाक म्हणटा की इतली टिकेट दिल्यो तितली टिकेट दिल्यो. हय. हांव मानता की 2022च्या इलेक्शनाक 3 जाण आमदार तुमी निवडून हाडले बीजेपी टिकेटीचेर. एक आमचो अपक्ष. 17 कितले आसले? 17 तुमचो बीजेपीचो फकत एकटोच आमदार मरे, पांडुरंग मडकयकर. बाकीचे 2 जाण आयले ते अपक्ष. हेजे पयलीं म्हाका सांग, 17 तुमी रमेश तावडकराक टिकेट कित्याक दिवना? तेका काडून भायर मारलो मरे तुमी. 2012 तुमी प्रकाश वेळबाक काडून भायर मारलो. म्हणजे जे आमचे सिनियर खडेगाट जे लिडर आहा पळय, जशे जशे ते आपली तेंची पाळां मुळां घट करतात तेन्ना तुमी तेंची टिकेटी कट मारतात, कित्याक आनी स्ट्रॉंग जातली म्हणून. आतां फाल्यां तुमी तीच पुनरावृत्ती जर रिजर्वेशन ना जाल्यार 27 करची ना, कितें गॅरंटी? सांग पळय दाखो, तुजी कितें गॅरंटी? तूं फाल्यां टिकेट समज दिला जाल्यार तूं गेलो मरे, घर बसलो मरे. रमेश तवडकराचे तिकेट हे करचे पयलू त्या वेळाचेर रमेशाक काम करता आसतना आमचे विजय पै खोताक प्रॉमिस केल्ले आनी त्या प्रॉमिस केल्या त्या प्रमाणे विजय पै खोताक तिकेट दिली. आनी त्याच बरोबर तुमकां सांगता, रमेश तवडकर इंडिपेंडंट आसून हरलो जरी आसलो जाल्यार ताका एका पार्टीच्या उतराक तो रावलो आनी रावनी पार्टीन ताका उतर दिलें त्या प्रमाणे ताका परत तिकेट दिली. खंय रे पार्टीचे उतर? तो भायर सरलो मरे पार्टींतल्यान. तो भायर सरलो, तो इंडिपेंडंट रावलो. अरे पार्टी पक्षाकडे परत रावलो. एलिगेशन पळय. सो म्हणणी कशें आहा की जेन्ना 4 सीट आमची रिजर्व जातली पळय, तेन्ना आमचे 4 जाण खडेगाटचे आमचे लिडर आहा चारच पळय, पुरो तुमकां? 4 जातली. आयज परत आमी कॅल्क्युलेशन केलें त्या खंयचे प्रमाणे 4 सांग म्हाका. ते खंयची जातली त्या डिलिमिटेशन कमिशन डिसायड करता. ते तो अधिकार आमचे कडेन ना. हांव ते म्हणना, हांव तुका तो डिलिमिटेशन चेअरमॅन जा म्हणना. तुजे खंयच्यो अपेक्षा 4 जावपाच्यो? सो एज पर द पॉप्युलेशन जर तूं पळयत न्ही जाल्यार एक आमचे प्रियोळ, नुवें, केपें, सांगे, काणकोण, सावड्ड्या अशे ह्या मतदारसंघातले खंयच्यो 4 जावपाक शकता. पॉप्युलेशनाचे लास्ट जो डेटा गेल्लो पळय टू द इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया इन द इयर 2013, त्या टायमाचेर प्रियोळ, सांगे, केपें आनी मयें गेल्लो जो चुकोन तेंचे ते आमचो तेन्नाचो जो CEO आसलो पळय न्ही, नारायण नवती, ताजे कडच्यान मिस्टेक जाली. म्हाका एक सांगात दाखो बाब, ताणें एक बरो जेन्युइन इशू काडलो. तूं बीजेपी कडेन बीजेपीच्या पार्टीचेर सगळें तुजें आदन दवरूंक सोदता आनी ते कितें करता ते तूं समाधानी. हांव म्हणटा ते तो 4 ते 6 मतदारसंघ तुका दिवपाक सोदता. तूं फाल्यां आमदार जावपाचो, मंत्री जावंक शकता, तुमच्या कम्युनिटीचो कोण तरी CM जावंक शकता. इतले लोक 6 जाण जर जिखून आयले फाल्यां, तो अशे परिस्थितीन तुमी तो पळय म्हणटात मिशन पॉलिटिकल, हे ध्येय तुमचे कित्याक न्ही? सगळे एकठांय कित्याक जायना? तशें जर म्हणटा सगळे एकठांय आसत जाल्यार म्हाज्या म्हायती प्रमाणे आनी जेन्ना स्टेटस मेळचे पयलीं पासून आमचे काही नेत्याचे आसले, हे समाज जर एके कडेन आसा जाल्यार आजुनूय 8 सीट आमचे कडेन हाडूंक शकता. एक्झॅक्टली. रिजर्वेशन नासतना. एक्झॅक्टली. पण आमकां हें रिजर्वेशन कित्याक जाय? रिजर्वेशन जाय आमच्या हक्काचो हे मागणी आसा आनी हक्क प्रमाणे हे रिजर्वेशन उरपाक जाय. हय, पण ते तुमकां आतां ते तुमकां 2027 मेरेन जर तुमकां जाय मेळटलें जाल्यार बील हाडून उपकार नासता म्हणटा न्ही, ऑर्डिनन्स काडात. कारण येदो व्हडलो बील प्रोसेस हाडूनच राज्यसभेक आनी लोकसभेक जेन्ना पास जातले ते कायदेशीर मेळटले, ताका कोण चॅलेंज करूंक शकना. आनी आमकां विश्वास आसा परत भारतीय जनता पक्ष सरकार सत्तेर येतलो आनी हे बील पास जातले आनी 2026 डिलिमिटेशन आसा. अरे बील आसा तेच ऑर्डिनन्स करा म्हणटा आमी. आमी अशें म्हणटा की वेगळे काय करनाका. जे बील आसा पळय न्ही, ते बील आसा तो वर्ड काडा, थंय ऑर्डिनन्स घाला आनी ते ताबडतोब चालीक लाया न्ही. आतां दाखोव उलयता की आमी म्हणटा सगळे एक कडेन आसले जाल्यार 8 सीट हाडपाक जाता. आतां म्हाका एक सांग, पयर आमी जेन्ना दिल्ली गेल्ले तेन्ना आमी सगळे एक कडेन आसले जाल्यार म्हाका सांग कित्याक ऑर्डिनन्स येवना? दिल्लीक आमी एके कडेन गेले, सगळे एक कडेन आसलेले मरे 4 जाण आमदार आमचे. सगळ्यांचो विचार एकच आसा, रिजर्वेशन सगळ्यांक जाय, कोणाक रिजर्वेशन नाका अशें ना. भारतीय जनता पक्षांतले आमदार जाला तांकां सुद्दां रिजर्वेशन जाय.
आनी सगळे एक मत आसात आमचें, पण लोकांक एकठांय करपाक आमी लिडर सगळे एकठांय येवपाक जाय, जाल्यार लोक एकठांय रावतले. अरे आमी आनी ज्या एकठांय सरकारा आयल्यात भितर आपूण. आमचे आमदार आसा ते आमदारा बरोबर सगळे रावया मरे, आनी आमदारा बरोबर आमी सरकाराक डिमांड Exactly. घालुया. आयज राजूभाई आमी सांगता, आज जे आमच्या समाजातले लोक आमच्या आमदारांचेर टिका करता, म्हणजे आमी भारतीय जनता पक्षाक सुद्धा दाखोवन दिता की आमी आमदारांचेर डिपेंड ना, जाल्यार आमदारांक किंमत उरतली कशी आमच्या? अरे पण नाही, या म्हणजे तुमच्या पक्षाक पण या बरें दिसता विशयाचेर- तितकें आमी लोकांनी करपाचें. सांगता, बाकी दुसऱ्या पक्षा कडेन खंय कितें मेळूंक न्ही, दिता तुमच्या आमकां? पक्षाक बरें दिसता तितकें आमी तशें बरें वागपाचें. बरें अरे, दिसपाचें ना, अरे, बरें मेळून अरे, घेवपाचें, पळय दाखो. दिसपाचें तुम्ही सोड. बरें कितकें केलें आमचें? आता मेळोंक जाय. आमचे भितर बरें इतली कितें difference- केलें? घेवपाक जाय आमी. आमचे अरे, भितर इतले आमकां differences रमेश आसत. तवडकर हा, आहे ते सो आमचे भितर सभापती डिफरन्सीस पद आसो. खातीर विश्वासातलें पद व्हडलें. दिल्ली गेले तेन्ना रमेश तवडकर गोविंद गावडे वांगडा आसलोलो काय ना? आसलोलो मरे, जाल्यार ऑर्डिनन्स कित्याक हाडपाक जावना सांग पळोवया. बरं म्हाका Demand एक कित्याक सांग, आसलोलो म्हाका एक तुमचो? सांग, म्हाका रोहित बाब एक म्हाका सांग, हय. महत्वाची गजाल, हय. तुमचे कडेन 2 पॉवरफुल मंत्री आहात. Yes. एक आसा गोविंद गावडे जो मंत्री आसा पॉवरफुल खात्याचो, दुसरो आहा सभापती जो कायदो मंडळाचो अध्यक्ष गोंयच्या. बरोबर. हे दोगी जाण बिल आनी ऑर्डिनन्स हातूंत भितर कितें तांचे ते कितें मागतात? न्ही, म्हाका एक सांगू, बाई. म्हाका उलोवनी, हय. म्हाका दिसता न्ही, सॉरी टू से, म्हाका दिसता ते ऑर्डिनन्स आणि बिल, जे ड्राफ्ट बिल हातून जो तांकां कदाचित फरक कळूंक ना आसतलो. कळ्ळें न्ही? तांकां तुमचे मंत्र्याक नाही, उलो नाही, म्हणटा आमदाराक? हांव अशें म्हाका दिसता, ना जर तांकां जर तितूंचो फरक जर कळयलो न्ही, दे वूड हॅव इन्सिस्ट द CM अँड होम मिनिस्टर सर विल गो फॉर ऑर्डिनन्स. तुमकां सांगता राव रे, एक सांगता. म्हाका ताजे फुडलें हय. जाय. जेन्ना सीएमान आपलें म्हणणें ह्या बैठकी मुखार मांडलें, हय. अमित शाह मुखार, हय. अमित शाहान तुमकां थंय सांगलें बिल ऑर्डिनन्स हाजे बद्दल अमित शाहान कितें डिलिमिटेशन उलयलो? कमिशनाचे उलयल्ले आमी. डिलिमिटेशन कमिशनाचे उलयल्ले, त्या कोडाच्या पयलीं बसोवपाचे आमी उलयल्ले. मागीर हय, सो हेच कोड अंडरस्टँडिंग आतां केन्नाय लागू शकता. सो आतां Election आतां Code of तेमी Conduct. आतां ते सांगता, सो आतां तेमी एक बिल ड्राफ्ट बिल इंट्रोड्यूस केला. सो इनडायरेक्टली ते सांगता की आमी पळय हें तुमकां रिजर्वेशन दिवपाक ते ड्राफ्ट बिल इंट्रोड्यूस केला, तुमी पयलीं आमकां वोट मारा, सत्तेर हाडा, मागीर तुमचे आमी डिमांड कितें आसता तो राज्यसभेन आनी लोकसभेन पास करून घेता. आयज तेंचे कडेन सत्ता आसली, आयज दाखोवपा मडकयकर बाब हांगा आसा, म्हणजे BJP सरकारा कडेन आयज सत्ता आसा. एक ऑर्डिनन्साचेर ह्या समाजाचो इतली 20 वर्सांचो प्रश्न सुट्टा आसलो आनी ते खरें म्हणून ते लोक तुमकां मानता आसले. तुमी तेजी आतां तेजी गॅरंटी केल्या आनी लोकां कडेन मत मागतले आतां. एक प्रश्न This is wrong न्ही, this is completely हे wrong. 2 तरुण भुरग्यां कडेन उलयतना सदां एक म्हजें लक्षांत येता, येदें व्हडलें सावथ गोवान एजिटेशन जालें, त्या एजिटेशनाक लागून तुमची पार्टी जी परत तो बीजेपी म्हणटा ती पार्टी सत्तेर येवपा पावली, तुमचे लोक जिखून येवपा 2012 चे म्हणटा पावले. ह्या फाटभुंयेचेर तुमचो एक प्रेशर ग्रूप नाका पार्टीन, जी तुमकां जें कितें जाय पयलीं तुमचे भितर एक सामकी ठाम भुमिका जाय. तुमचे भितर ठाम भुमिका ना. आमची ठाम भुमिका म्हणजेच काही आमच्यातले आसा भुरगे, कोण ते आसा भुरगे आसा जेंकां म्हाका दिसता पार्टीच्या आमच्या लिडरां कडेन किंवा आमी एक प्लॅटफॉर्मार बसोन किंवा एक खंय तरी बसोन आयज जे रवींद्र जे कितें विचार मांडटा हे विचार अजुनूय संदी आसा. Good. बसपाक अजुनूय संदी आसा. तूं फुडाकार घेता? फुडाकार घेता. घे ना. अजुनूय संदी आसा. Meeting केन्ना लायता? तुम्ही सांग. आयक सांगता, तांचे वतीन हे चुका करता कशी ती सांगता. आज तुम्ही पॉलिटिकल रिजर्वेशन नांवान खंय तुम्ही आझाद मंचेर बसता आनी खंय बसता, तुम्ही एकूच मुद्दो आसपा जाय पॉलिटिकल रिजर्वेशन. ते आमचे खंय निस्वार्थीपणा खंयचे निपक्षपातीपणान आमचे कोणूय येवन थंय बसूंक शकता, पूण तुमी ते उलयता आसतना कशें करता, उठसूट पार्टीचेर टिका करता. लोकांक पळयतल्याक कशें दिसता की तुमी रिजर्वेशनाक झगडना, तुमी फक्त पॉलिटिक्स करपाक बीजेपी विरुद्ध लडटा, बीजेपी विरुद्ध बसला बाबा एक सांग, अशें चित्र उबें करूं नाका. दाखो बाबा एक सांग, चित्र उबें ते करूं खंयचे नाका. पॉलिटिकल पार्टीचे मेंबर आहात, मेंबर ते opposite अरे आहात. आमचे पण जे independent मिशन न्ही. आसा पळय, हांव एक तुका सांगता, ऑन एक रिकॉर्ड सांगता. हाडटा पळय, आमचे एक- मिशन जे आहा पळय, आमचे मिशनाक सगळे पार्टीचे लोक आसा. आमचे बरोबर काँग्रेसीचे आसा, आमचे बरोबर आरजीचे आसा, आपाचे आसा, बीजेपीचे आसा, दाखून सुद्धा काम केला मिशना खातीर. पण ऑन द बेसीस ऑफ पार्टी आमी कोणाकच पयस करपाक शकना, कळ्ळें न्ही. आमी वी आर न्यूट्रल. रवींद्र बाब हांव सांगता, रवींद्र बाब हांव 1984 दोतोर काशिनाथ जल्मे पासून समाजान काम करता. तेन्ना पासून समाजान आसा सगळे गोमंतक गोंड मराठा समाजान काम केला, उठाक केला, गाकुवेदान केला. गोविंद गावडे गोविंद शिरोडकर आमी जाणा दुर्गादास गांवकर आसतना हांव तेन्ना वायस प्रेसिडेंट म्हणून आनंद गावडे आनी हांव वायस प्रेसिडेंट जाल्लो. जेन्ना 2003 हे जावचे पयलो म्हणजे म्हाका दिसता 1999 हे सगळे केपें बी आंदोलन केलें, हे सगळे फुडाकार म्हाजो आसा. आनी म्हाका लागींच्यान आसा, हांव एसटी कॉर्पोरेशन चेअरमॅन आसतना अशेंच लिडरांक एकठांय केल्ले हांवें.
बरें आसा ओके हांव तें म्हणना बाळी आंदोलनाक सुद्दां दाखोवप जेन्ना गोविंद दाखोवप गावडे आमचो आमचो भितर वेळ पडले. सोबत आयला म्हाका तुमचे कडल्यान आतां स्पेसिफीक जाय म्हाका स्पेसिफीक जाय तें जर कोड ऑफ कंडक्ट लागचे पयलीं तुमच्यो मागण्यो जर मान्य जाले नात तर तुमी लास्ट कितें करतले म्हाका 1 मिनट बी सांग हांव एकूच उलयतां वेळ सोबत आयला नाही वेळ सोबत फास्ट उलयतां हय जेन्ना हांगासर माननीय अमित शहा कडेन आमची मिटींग जाली हय अमित शहान मान्य केलें हय. की गोंयच्या हेचेर आमच्या कारकिर्दीन अन्याय जाला म्हणून हां मागीर त्या बरोबर हांवें तेजें परमिशन घेतलें हांव उबो रावलो हां गूड आनी हांवें ताका सांगलें हय हे पळय म्हटलें जस्टीस डिले ही जस्टीस डिनाय म्हटलें व्हेरी गूड मागीर तुम्ही म्हटलें आमच्या शहान गोंयाचेर मान्य म्हटलें असो म्हटल्यार अन्याय केल्लो आसा आणि अशी जी गोष्ट आसा ऐसा कभी भी हमारे आदिवासी के साथ इस भारत में नहीं होना चाहिए म्हटलें Good. हे हांवें ताका तोंडार सारकें. सांगलां Yes, कळ्ळें हे म्हणलेलें. न्ही Good. आनी अमित शहान उलयले अमित शहान मान्य केलें खरें चूक जाली 2013 मेळोंक जाय आसलें म्हणून मागीर पळा मरो तो शब्द ऑर्डिनन्स उलयले काडपाचो अरे उलयले जातलें न्हू बरें आतां सांग हां? म्हाका आतां निमाणें आमी हांव अर्दे सेकंद उरला हांव तुका विचारता तूं फुडाकार घेता हांगा सगळ्या एकठांय हय, बिलाचे फुडाकार कन्वर्ट घेता बिल बसया आमी, कन्वर्ट करता बसया. ऑर्डिनन्सान ते तुम्ही बहिष्कार घालपाचे किंवा अगेन्स्ट मत मारपाचे हितून कांय साध्य जावपाचें ना बसया पार्टी बरोबर जे कितें जाय ते मागोवन घेवया व्हेरी अरे, गुड जेन्ना- सो इतल्यान रवींद्र बाब आमी परत एक चर्चा करया इतल्यान ही कार्यावळ आमी सोंपयतात म्हाका दिसता ह्या कार्यावळीची फलश्रुती इतलीच की तुमी तीग जाण एकठांय येवंक शकले तुमी एकठांय आसात पूण एक पॉलिटिकल व्यासपीठ जें पळय आसा आनी तें व्यासपीठ जर आमी BJP म्हणलें तर तुमच्यो मागण्यो धाकू मुख्यमंत्र्या कडेन किंवा BJPचे कोर समिती कडेन पावयतलो अशी आमी आस्त धरया आनी हें जें पळय तुमची जी मागणी आसा बिल ना ऑर्डिनन्स जाय कोड ऑफ कंडक्टाच्या पयलीं पयलीं लागपा जाय हें जातलें अशें आमी अपेक्षा धरतात आनी इतल्यान आमी कार्यावळ फूल लिगल सोंपयतात एडवायस घेवन आमी पार्टी बरोबर बसया आनी पार्टी कडच्यान ती करून ओके घेवया फूल लिगल एडवायस हे मातशें कन्फ्युजन हें अट घाल ताणें दोगोबाब तूं आमचे कार्यावळीन आयलो गोविंद बाब आनी रवींद्र वेळी तुमकां हांव तुमचे हांव उपकार मानता पळयत रावात थँक्यू गोमंतक TV